मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवे केल्या उपकारा अर्घा पाठो कायल्या. भूत तुझे ऐको जिनी आमची बोल, जीवन तुझ्या वाटो घेऊ ससांजीवी जोडू. मंदिरात तुझ्या जमल्या बापा आमच्या सर्गीच्या, तुवे केल्या उपकारा अर्घा पाठो कायल्या. मोगाच्या भावांनो बहिणीनो, तुमकां समेस्तांक ह्या मिसाच्या बलिदानाक मोगाचो स्वागत मागता. जेजूच्या कुडी रक्ताची दबाची परब आमी आचरण करच्या संदर्भार जेजूच्या कुडी रक्ताचें आचरण करूंक ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार तुमकां स्वागत मागतना एका मनाची काळजाची जावन हे मिसाचें बलिदान आमी मिटोवया. हे संदर्भार अर्गामी स्थिता फबीन जेसिमेंडो सदवा कतार, अर्गामी स्थिता जुलियाना फेर्नांडीस मुंबई मालाड, तशेंच 50 वर्सांच्या जल्मदिसा संदर्भी अर्गामी स्थिता एफ्रोझिन लोबो नालासोपर ईस्ट मुंबई. जे कोणा मागतान बसलां उडास कडून तांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार विशेष करून आमी मागया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या स्वामी जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. मोगाच्यानो जेजूच्या पुनर्जन्मपणाच्या ह्या वर्त्या दिसा एक कुटुंब जावन जेजूची कुडी रक्ताची दबाजीक परब संभ्रमूक आमी सांगाता जमल्या. आयची देवस्तुती जेजू परी उदार मनाचे जावन आमकां हेरांक दिवंक उलो दिता. एवकारिस्त जेजून आमकां दिल्ले मोलादीक दायज जेजूच्या कुडी आनी रक्ताचे फेस्त पापा उर्बनान 1264 इसवेंत पै सभेंत संभ्रमूक सुरवात केल्लें. आज हे फेस्त आमी संभ्रमतना जेजूच्या जिवितांत येवन प्रेरीत जावन सेवा दिवचे समुदाय रुपीत करूंक आदार मागया. मोगळ भाव भयणीनो, जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त कोर्पूस क्रिस्ती म्हणटा आमी. एक वर्तें देणें देवान आमकां फोव केलां. जेजूचें मांस आनी रगत सेवचें आनी एवक्रिस्ताचें मिसाचें बलिदान भेटोवचें भाग फोव केला आनी आमचें सगळें जिवीत ह्या एवक्रिस्ताच्या मेसा भोंवती आमी रुता केलां. एवक्रिस्तांतल्या जेजूक फोव मान आनी गौरव दिवन प्रतिरितीन आमचें जिवीत सरोवंक सोमी आमकां दार कृपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागया. ह्या मिसाच्या पवित्र बलिदानांत फोव बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां वळखून घेवया आनी तळकाळ समानान हें पवित्र बलिदान भेटोवंक आमकां समी तयार करया. कळसांतांव दूख धरून बगसाणे मागतेल्या बगसाणे दिवच्या तुका बापान धाडला. सोम्या काकुळकर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळकर आमचे खातीर विनंती करच्या तूं देवाच्या उजव्या बसलाय. सोम्या काकुळकर सर्व पदवेदा दैवमची काकुळत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावोंक. महिमा 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 देवा उसर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गींच्या राया
सर्पद्वेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्या वैभवापासून आम्ही तुका वाकणता सुमियन जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या स्फुरता सुमियन देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता आमची काकूत कर तू बापाच्या मुजा बसला आमचे मागणे मानून घे किती पवित्रात्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थूया घडी भर दोळे दांपी आमच्या घर संगती ते खातीर विशेष करून मागे सुमियन जेजू ख्रिस्त आमच्या सुडवंदरा तुझ्या कष्ट मरणाच्या उगडासाक ओजपणचो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय ह्या तुज्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची ताण आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय अशें तुजें सोडवणेचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदेक बरों हे तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू जो बापा सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना आमेन. उत्पत्ती पुस्तकांतले वचप सालेमाचो राय आनी परमोन्नत देवाचो याजक मेल्किसेदेक आब्रामाक उंडो आनी दाखांसोरो हाडून आयलो आनी ताका आशिर्वाद दिवन म्हणालो परमोन्नत देव सर्गा संवसाराचो रचणार आब्रामाचेर आपलो आशिर्वाद घालो सदैव जावं परमोन्नत देव ताणें तुज्या दुस्मानांक तुजे अधीन दिल्यात आनी आब्रामान आपणे स्वाधीन केल्ल्या सर्व वस्तूंचो धांतलो एक वांटो मेल्किसेदेकाक दिलो देवाचें उतर हें सदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक्याचा तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक्याचा मुझ्या सुम्या सर्वेस्परान सांगले बसतो मुझ्या उजव्या पाडव कर तुझ्या वैरी तुझ्या पायांतळा हांवें घालीस तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक्याचा तुझ्या राजवटकेची पदवी सियोनात सर्वेस्पर तुका दितलो म्हणून तुझ्या दुस्मनावय राजवट चलय तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक्याचा तू मेल्किसेदेकाच्या वर्गाप्रमाणे ससनाक्याचा सांत पावलान कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप भाव भयणीनो जे कितें सोम्या लागचें हांवें घेतलां
तेंच तुमकां हांवें सांगून दिलां. म्हणजे सोम्या जेजून तो परदान जाले तो राती हुंडो घेतलो, देवाक हरगां दिवन तो मोडलो आनी म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत दिवची, हे म्हज्या उगडासाक करात. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली आनी म्हळें, ही खाल्स म्हज्या रक्तान तिर केल्ले नवो सल्लो. जितले पावटी ती तुमी पियेतात तितले पावटी ते म्हज्या उगडासाक करात. कित्याक जितले पावटी तुमी हो हुंडो खातात आनी काल्स पियेतात तितले पावटी सोम्याचें मरण तो येसर तुमी परगट करतल्यात. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. हालेलुया 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 हालेलुया. हांवच तो सर्गींतावन देवान आयलोलो जिव उंडो म्हणटा सोमी. हो उंडो खाता तो सासना जियेतलो. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भगवान लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू देवाच्या राजा विशा लोकां लागीं उलयलो आनी गूण जावची गरज आसलेल्या पिडेस्तांक ताणें गूण केली. तितल्यार सांज जायत आयली. 12 जाण धर्मदूत ताचे ससी येवन म्हणाले, आमी हांगा एक सुरेश वातेर आसांव, देखून लोकां जम्यातून धाडून सोड. भोंवतणीच्या हळड्यांनी आनी भाटांनी वचून जेवण आनी विडार बी मेळटा जाल्यार तें सोदूं. जेजून तांकां सांगलें, तुमीच तांकां कांय पुणी खावंक दिया. सिसांनी तांकां जाप दिली, 5 उंडे आनी 2 मासल्यो शिवाय हेर कांयच आमचे लागीं ना. नाजाल्यार आमी वचून ह्या जोम्याक म्हूण काणमोलाक गेजय जालें. दादले ससड उणे 5000 जातीत म्हूण येत. तो जेजून आपल्या सिसांक म्हळें, लोकांक सुमार 50-50 पंक्ती घालून बसया. तांणी तशेंच केलें आनी सकणां बसयलीं. उपरांत 5 उंडे आनी 2 मासल्यो ताणें हातीन घेतल्यो, सर्गाक दिश्ट लावन अर्गां दिलीं आनी उंडे मोडन लोकांक वांटूंक शिशे लागीं दिले. लोक सक्कड कावन ददोशी जालो. सडीत उरलेले कुडकेक एकठांय करतना 12 दालीं जातीत ते तांणी बंद काडले. देवाचें उतर हें. वाकली तुका क्रिस्ता. क्रिस्ती म्हणजे मोगाच्या भावानो भयणीनो आनी सांजुदाच्या भक्तिकानो, हेचें जेजूच्या कुडी रक्ताचें फेस्त कर्पस क्रिस्ती आमी आचरण करतना कसलो संदेश आमकां हांगासर लाभता. कूड आनी रगत जेजूच्या कुडी रगताक समर्पिल्लो दीस आयचो. जेजूचे कूड आनी रगत आमी केदाळा पळयता. जेजूची कूड आनी रगत निमाण्या शुक्रारा जेजूच्या मरणाच्या वेळार, जेजूच्या त्या आकांताच्या कश्टांच्या वेळार जेजूच्या कुडीत तावन भोवलेलें तें रगत आनी ती कूड आमी नियाळटा. आनी ही कूड आनी रगत निमाण्या शुक्राराच्या आदल्या दिसा निमाण्या जेवणाच्या वेळार जेजून आमकां म्हणजे सिसांक भेटोवन दिली. म्हळ्यार आदल्या दिसा, फाल्यां ते दिसा हांव मरोंक आसा, आदल्या दिसा ही कूड आनी रगत तो समर्पण दिता. देवाक अर्गां दिवन मनशा कुळाचें काण जावन तो दिता, मनशा कुळाचें पोशण जावन तो दिता आनी एक समर्पण, एक नवो सल्लो हांगासर तो करता. नवो सल्लो पळय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो, जेजूच्या कुडी रगताक आज आमी मान दिता आसतना पळया थंयसर जेजूचें समर्पण हें केल्लें ताणें आपणाच्याच कुडीचें समर्पण केल्लें.
बलिदान भेटयलें म्हणटा हांव बलिदान. जेजूच्या काळार श्रेश्ठ याजक आशिल्लो श्रेश्ठ याजक कैफस आनी तांणी मात्र जेरुसलेमाच्या देवाळाच्या त्या सोल्ल्याच्या आर्का पेटयेर वचून बलिदान भेटोवंक आसलें श्रेश्ठ याजक. तांकां मात्र तें गावकास. पूण हे श्रेश्ठ याजक लोकांन आडलेलीं दानां घेताले आनी देवाक भेटयताले. लोकांन आडलेलीं बली घेताले आनी देवाक अर्गांसावन भेटयताले. आनी ह्या संदर्भार जेजू कितें करता? जेजू आपणाचें सरगत कोणाक लागीं आसलेलें न्ही. आपणाचें सरगत आनी आपणाचें मांस म्हणजे आपणाचीच कूड बलिदान जावन भेटयता. बलिदान जावन भेटयता. देखून देवाचें उतर स्वस्थ म्हणटा जेजू एक श्रेश्ठ याजक. जेजू एक श्रेश्ठ याजक मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो. हांगासर मेल्कीजेदेक खंय जावन आयलो? मेल्कीजेदेक पयल्या वाचपांत आमी पळयता मेल्कीजेदेक सालेम गांवचो राय. सालेम गांवचो राय तो आब्रामाच्या काळार आशिल्लो. आब्रामाच्या काळार आब्राम पवित्र पुस्तकांत एक नवार्थीक व्यक्ती बवर्तसो बापय म्हणटा. सर्व राष्ट्रांचो बापय तो वा सर्व धर्माचो बापय बवर्तसो बापय अब्राम. हो अब्राम देवान आशिर्वादीत केल्लो व्हड व्यक्ती. व्हड व्यक्ती. अब्रामा लागीं व्हड संतत आसली. अब्राम चरित्रेंतलो एक इतिहासांतलो एक प्रसिद्ध बवर्तसो बापय. आनी अब्रामाक आशिर्वादीत करच्याक वो सालेम गांवचो राय मेल्कीजेदेक येता. तो एक याजक. पूण ह्या मेल्कीजेदेका विशान कांयच बरयल्लें ना. ना सुरू ना उपरांत. म्हणजे ना जल्मा विशान ना मरणा विशान. ना ताका मरण ना ताका जल्म. खंय जावन आयलो खंयसर गेलो कोणूच नेणात. पवित्र पुस्तकांत ह्या विशीं कांयच माहीत ना आनी कोणाकच नेणात. देखून ताका आरंभ ना ताका अंत ना ताका जल्म ना ताका मरण ना. मेल्कीजेदेक असो तो मेल्कीजेदेक. आनी ताणें कितें केलें? अब्राहमाक ताणें आशिर्वाद दिलो. आशिर्वाद दिलो. कितें दिवन? दाकांचो वायन दिवन ताणें ताका आशिर्वाद दिलो. आनी म्हळें परमनत देव सर्गा संवसार सुद्दां आसणार अब्राहमाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. सदैव जावं परमनत देव ताणें तुज्या दुस्मानांक तुज्या अधीन दिल्यात. आनी हो आशिर्वाद आयकून अब्राहमान कितें केलें? ताणें स्वाधीन केल्ल्या सगळ्या ताच्या आस्तींतलो दांत एक वांटो काणीक जावन ह्या मेल्कीजेदेकाक भेटयलो. आनी आज आमी किर्तन पळयलें तूं याजक मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो. याजक तूं मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो. याजक तूं ससनाच्या ससनाक. याजक तूं मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो. कोण? जेजू. जेजू एक याजक श्रेश्ठ याजक मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो. कित्याक हांगासर ताका मेल्कीजेदेकाच्या वर्गाचो म्हणा? कित्याक म्हळ्यार ताका जेजू की ना आरंभ ना अंत. देखून पास्कांची वात पोरमुसर आसली त्या वातेर आमी पळयता शेनवाराच्या दिसा हालेलुयाच्या राती कथा येताना म्हणटा आल्फा आनी ओमेगा. तो आरंभ आनी तोच अंत. सर्व शेकडे आनी सर्व काळ तासूस तासूस. ना ताका जल्म ना ताका मरण ना ताका सुरवात ना ताका अंत. तो सदांच काळ जिवोवचो खरो देव. आनी ताका म्हणटात याजक मेल्कीजेदेकाच्या वर्गास. आनी ह्या याजकान कितें केलें? ह्या याजकान आपणाचेंच बलिदान केलें. आपणाचेंच. इस्रायल प्रजा इजिप्तांत आसतना थंय कोश्टून आसतना मोइशे मुखांतर देवान एक सल्लो केल्लो. सल्लो केल्लो. सल्लो म्हळ्यार कोत्ता तुमकां? करार केल्लो. आनी ह्या करारान कितें म्हणलें? तुमी एक पास्कांचें जेवण करी जाय. पास्कांचें जेवण. हें पास्कांचें जेवण करतना त्या पास्कांच्या जेवणाक तुमी कितें करी जाय? पास्कांच्या जेवणाक तुमी एक शेळी पोसी जाय. शेळी ती ल्हान जावं पुरो व्हड जावं पुरो. व्हड जाल्यार 10 जाणां वांटून खावचें बरी. तुमी सेट करी जाय. दादलो शेळी. कसलेंच आयब नासलेली कसलेंच वायट नासलेली कीड नासलेली पिडा नासलेली अपट्ट आसूंक जाय. आनी नेमलोलो काळ भरतस
ती शेळी तुमी मारूंक जाय आनी शेळीचें रगत तुमी कितें करूंक जाय तुमच्या घराच्या उब्या आनी आडव्या कुंट्याक तुमी शेणोवंक जाय आनी तेचें मांस कितें करूंक जाय तुमी कुडू भाजयेन खावंक जाय कुडू भाजयेन खावंक जाय आनी उत्सवाची बेकमर उंड्याची परब तुमी आचरण करूंक जाय बेकमर म्हळ्यार कमीर नातलेल्या पुग नातलेल्या त्या उंड्याची परब तुमी आचरण करूंक जाय हो सर्वेस्पर देवाचो आदेश आनी आदेशा प्रमाणे ही परब तुमी सुरू करूंक जाय आनी तांणी केली आनी त्या दिसा देवाचो दूत इजिप्तांतल्यान पाशार जालो आनी कोणाच्या बागलाक तें रगत ना शेळयेचें त्या घरा भितर सरलो आनी मलगडे चरक्या भुरग्यांची विशीं मारलें आनी ही जावन आसली देवाची सोल्ल्याची पयल्या सोल्ल्याची एक दबाची पास्कांची परब आनी हें फेस्त सगळो इस्रायल परजा जेजूच्या काळा पर्यंत करून आसलें जेजू पर्यंत करून आसलें जेजू ही पास्काच्या परबेक त्या बेकमेर उंड्याच्या परबेक तयार करनासलो आनी पळया हांगासर एक नवो सल्लो पळया पोरनो करार मोडटा जेजू एक नवो करार हांगासर दिता नवो करार कसलो नवो करार तो पळया देवान पयलें मोइजे मुखांत इस्रायल परजे लागीं केल्लो करार आतां देव आपल्या पुता मारिफात नव्या परजे लागीं करचो करार कसो करार आनी हांगासर देवूच एक जेवण तयार करता पळया थंयसर लोक जेवण करतालो आनी आज हांगा देवूच एक जेवण तयार करता पळया कसलें जेवण तें पास्कांचें जेवण हांगासर शेळी आसा शेळी 30 आनी 3 वर्सांची एक तरणाटी शेळी एक दादलो शेळी कांयच आयब ना कांयच पातक ना कांयच वायट ना अपट्ट आनी पवित्र शेळी आनी नेमलोलो काळ बरतस त्या शेळयेक निमाण्या शुक्रारा जिवेशी मारलो आनी ह्या शेळयेचें रगत पळया उब्या आनी आडव्या कुंठ्याक शेणयलें ताचें मांस आमकां खावंक दिलें देखून निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा जेजू म्हणटा घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची घेयात ही काल्स आनी अंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळचें तुमचे पासत समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो पळया एक नवो सल्लो एक नवो करार एक नवें पास्कांचें जेवण हांगासर रुता जालें आनी जेजू कितें म्हणटा हें तुमी म्हज्या उगडासाक करा तवळ करा आनी आज पर्यंत हें आमी करून आसा हांव म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो आमची हरी एक खंयचीय कार्य आसूं दी जावं आमचो जल्म जावं आमचें मरण आमी ह्या एवकरिस्ताच्या जेवणा मुखांतर सुरू करता जावं आमचो जल्म जावं आमचें मरण जावं आमचो खंयचोय संस्कार काजराचो संस्कार वा आनी खंयचोय संस्कार क्रिस्मासो खंयचोय संस्कार आमी मिसा मुखांतर सुरू करता आमच्या घरान खंयचीय बरी प्रोग्रामां वा कार्य आसा जाल्यार मीस आमी भेटयता बसता आमी आनी एक देवाचें उतर आयकता एवकरिस्ताच्या जेवणांत वांटेली जाता पळया आनी हें जावन आसा आमचें आत्मीक खाण देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो हांगासर देवाचें उतर स्पश्ट रितीन सांगता हांगासर पळया आयच्या सुवार्थेंत तुमीच जेवण तयार करा लोकांनी हाडचें न्ही आमीच जेवण तयार करा तुमी देया पळय सिसांगत जेजू उलो दिता म्हळ्यार आपुणूच तें जेवण दिवंक शेता लोकांक आपुणूच म्हज्याच मांसाचें आनी रक्ताचें जेवण देखून तो कितें म्हणटा तुमी भुकेल्ल्यानो म्हजे सरसी येया तुमी भुकेल्ल्यानो म्हजे सरसी हांव तुमकां खावंक दितलो कित्याक हांव जिवीत असो उंडो जिवीत दितलो उंडो हांव आनी म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता कोणूच भुकेवचो ना आनी ताणेवचो ना देखून म्हजे लागीं येया तुमी ताणेल्ल्यानो जिविताच्या झरी सरशी येया कित्याक हांव जावन आसा आत्मीक ताण बगोवची जिविताची झर म्हजे सरशी येया आनी खंडीत तुमकां ताण लागची ना समारिताच्या स्त्रियेक जाकोबाच्या बांयच्या काट्यार उबी आसतना तितून म्हणलें हांव दिता तें उदक तूं पियेशी जाल्यार तुका बिलकूल ताण लागची ना म्हाका तें उदक दी सोमिया पिवंक आतांच दी आनी मुखार म्हाका हांगासर बांय कडेन उदक व्हरूंक पडूंक येवचें ना पडचें ना ही दी म्हज्या मोगाच्या बाबडीन वचोन आसा जेजू देखून आज हें फेस्त आमी आचरण करतना जेजूच्या कुडी रगता फावो तो मान आनी गौरव दिवंक जाय देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार 2 भाग आमी विशेश करून नियाळटा एक देवाचें उतर
देवाची उतर जावन आसा आत्मीक खाण आनी पिवन, तशेंच एवकरिस्ताचें जेवण उंडो आनी वायन आसलें जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलचें. आनी हे दोनी एक आमच्या आत्मीक जिविताची एक 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 जिविताचो एक वरती काणीक जावन आसा. देखून हाका फावो तो मान दिवंक आसा. देखून म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीन थोडे फावटी एवकरिस्ताचें बलिदान एक बायलो आडंबर जाता शिवाय आमचें आत्मीक आडंबर जावचें उणें जाता. एवकरिस्ताच्या बलिदानाक आमी बायलो म्हत्व दिता. तो दाबाजो, तो गलाटो, तो संभ्रम, पूण निजायकी ताचें आत्मीक देणी, तेजी निजायकी आत्मीक संगती आमी पयस करता. देखून सांत पावलो कुरीन घरां बरोवन म्हणटा, जो कोण फावो नासतना वो उंडो खाता आनी कालसेंतलें पियेता तो आपली केस्त खाता आनी पियेता. देखून हर एकलो ह्या एवकरिस्ताच्या मेजा बोवार एकठांय जाताना आपल्या अंतस्करणाची जडती करूं आनी आपल्या पातकाचें बक्षणें मागोवं आनी तळ काळजांनी मनान एवकरिस्त सेवंक तो फावो जावं दी म्हणटा. ही म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, तर आज हें फेस्त आचरण करतना आमच्या सोम्या जेजूच्या कुडी रक्ताक फावो तो मान दिवया, फावो तो गौरव दिवया, फावो त्या मनान आनी गौरवान एवकरिस्त जेवण आमी सेवया. खंडीत आमी जियेतल्या आनी खंडीत सोम्याक साक्षी जावंक पावतल्या. असलेंची विचयूं सोम्या आमकां आदार कृपा दिवन दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार मागया. आमेन. आमी उबी रावया. त्रिएक देवा त्या सुलामचो बाबा तुसार या सगळीं सांगाता म्हणया. सतमानता देवाक सर्पद्वेदारा बापाक सर्गानी विद्यमेच्या रचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या ग्लेस्पुताक आमच्या सोम्याक जो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भे संभोवलो, ओंकार मर्येतान जल्मलो, 5 बिगातांनी कोसोसली, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निके पिलो, तो मेल्ल्या मदें देवलो, 3ऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवान जालो, सर्गार सोडलो, सर्पद्वेदार देवा बापाच्या उजव्या बसला, 3 तान चिवेरी मेल्ल्यांनी मुर्सबी गुरू येतलो, सतमानता पवित्र आत्म्याक कदोलीक पयस सभेक भक्तांचो एकतार पातकाचें बक्षणें कुडीचें जिवंतपण सासणाचें जिवीत. आमेन. आमी सर्व देवाचीं भुरगीं सोम्या जेजूच्या कुडी रक्ताच्या पोशणान वाडचीं. आमी त्या कुडी रक्ता फावो तो मान आनी गौरव दिवन आमचें जिवीत समर्पवंक जायची कृपे देणी ह्या मागण्या मुखांतर बापा लागची जोड घेवया. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या माया मोगाच्या जिविता मुखांत हेरांक क्रिस्तसाची हाडची बळवंत हातेरां कर म्हण मागता हांव. जवाब: बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. देशाच्या राजकीय मुखेल्यांनी तांची जबाबदारी पाळून देशाच्या तशेंच लोकांच्या बरेपणा खातीर निस्वार्थपणी सेवा पेटोवंक तांकां उदार मोन दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या संद्यांनी एका मोनाचे आनी एका काळजाचे जावन एवकरिस्त सोकोरो अर्थ समजून सेवेचो समुदाय बांदून हाडच्याक आदार लाभे म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. पिडेस्तांक, प्रायस्तांक आनी तांची जतन करच्या सोमेस्तांक जिणेचो शेवट समजूंक प्रेरण दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. परगवंताच्या भाव भयणीक तांच्या कामान बद्रती, जिणयेन संतोष, बरी भलायकी आनी कुटुंबाचो पाठिंबो फावो जावं म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेसाबावरी हजर जाल्ल्या आमी जेजू परी उदार मनाचे जावन आमकां स्पेलाची सेवेक समर्पंक आदार दी म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. सांजूता देवाक समर्पिल्ल्या फिरगजेच्या आनी पुंशताच्या उदरगते खातीर दान दिल्ल्या सोमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वांगटीचो आनी दानांचो फळ येतेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. सांगातच ह्या पुंतळार हातीन धरिल्ली सगळीं येवजना लोकांच्या उदरपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शाबितायेन पदाक पावय म्हण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. जे कोणा मागतना बसयलां सुगडा आसकडयां तांच्या बसोत आमी मागया. कश्ट तेल्या भाव भयणी खातीर, पिडेस्त भाव भयणी खातीर आमी मागया. एवकरिस्ताच्या जेवणाक फावो तो मान दिनान, जेजूच्या कुडी रक्ताक फावो तो मान दिवन सेविनान तांच्या बसोती आमी मागया. सर्गींच्या भोव मोगाळ बापा, तुज्या मुखार उसारलेली आमची मागणी दिन स्विकार करी. संवसारी जिविताच्या पयणार आमी आसांव. तुज्या पुताचें मांस आनी रगत आमचें आत्मीक पोशण जावन तुवें दिलां आनी आत्मीक पोशणाच्या सक्तीन तुका साक्षी जावंक तूं आमकां आपोवणें दिताय. असलें जिवीची तुजी कृपा आमकां सदांच फावो कर म्हण आमी मागता. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
संतोष बोरितायच्या उबरत्या दिसा सर्वेस्परांनी उदारपणा दिला तोंडा बडिता प्रीतिमिंदला मुशाच्या वौरान केला तमकात नेपी वंदिता बोरत्या मोगान तुका स्वीकार तू करिये बापा स्वीकार तू करिये बापा सर्वेस्परांनी उदारपणा दिला बलिदान बापा वरत्या मोगाचे आपणाच जेजू खुर्सार भेटले बलिदान बापा वरत्या मोगाचे आपणाचे जेजू खुर्सार भेटले संभ्राम तवा व्हड मोगा उगडास करू क्रिस्ता बलिदान संभ्राम तवाज व्हड मोगा उगडास करू क्रिस्ता बलिदान म्हज्या भाव भयणींनो म्हजें तुमच्या दांतलें पवित्र बलिदान सरपदवेदा देवप्पा मानतात असलें जावण मागाती स्वातंत्र्य बलिदान आपल्या मनाकनी महिमेक आमच्या आणि आख्या पैसेच्या आदवाक स्वीस कर जेजूच्या आणि आमच्या भूमगाळ बापा तुझ्या पुताची आज्ञा पाळून एकवट असो आणि शांती सो कोणा गोवांचो उंड आणि दाखांचो वाईन आमी तुका ओपून दिता जशें जायत्या कणांचो एक उंडो आणि जायत्या दाखांचो एक वाईन आमी करून घेता तशें तीच जेजूची कोणानी रगत घेतल्या आमा समेत तसो शांतीन आनी मोगान संपूर्ण संपूर्ण एकवट जायसो कर क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आस आमची काळजां उबारुया नीती सर्वेस्पराते उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवा दिन वासुया खंय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी सासनाच्या देवा सर्व काडयांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो काय दोनी तिसो आनी आमच्या फायद्यासो सासनाक तो आमचो कोरो याज निरंतरी भेटोवचो यज्ञ ताणें घडून दवरलो आनी आमची सोडवण जोडचे खातीर आपणच पयलो बले जावन ताणें तुका भेटवणी केली आनी आपल्या उगडासाक आमी भेटवणी करचे म्हूण ताणें आमकां आज्ञा दिली आमचे पासो बली जावन भेटलेली ताची कूड सेवून आमकां घटाय मेळटा आनी आमचे पासो वरयलेले ताचे रगत पिवन आमी निर्मळ जाता देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सर्व दळबरां सांगाती तुज्या महिमेचें कीर्तन आमी निरंतरी गायता पवित 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 दरबाराचो सर्वेस तू सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवा सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय सगी तुका जय
व पवित्र घडी आम्ही संभ्रमता भावांना बहिणीनो व पवित्रपणे या रितीन वांटेली जाऊया. सगळे आमचे जिवीत जेजूच्या कुडी रक्ताक समर्पण देऊया. बापा करोसो तुम पवित्र तुमचं सगळ्या पवित्रपणाची जरी तुझ्या पवित्र आत्म्यात धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आम्ही मागता. जाऊन ती आमकां आमच्या समया जेजू क्रिस्तची कूड आणि रगत आपले सुकुशेन कस्टमरान सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या सेसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी कयात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सेसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी पियेत ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यानी सासनीक कराराचें रगत पदकाचें भक्षणें मेळच्यात तुमचे पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बवट सोंग गुट परगटुया. जेजू मेलो जेजू जीवन जाला जेजू नव्यान येतो. बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जीवनपणासो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिवीत सवंडो आनी सोडूनची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केली देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडा रगत सेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा अख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेली तुज्या पवित्र सभेचो उडास करी. फ्रांसीस आमच्या पापा साहेबा पीटर पावल आमच्या गवळी बापा आनी सगळी याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवो सोदूर मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकूळट करी. तांकां आनी तुजी स्थगती दंतलेल्या समेस्तांक तुजे परसडीत मुखामळ पळोवंक फोव करी. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागता. आमकां मरे देवाच्या माय संगती ती सपती बागे वंजोचे बागे धर्म दोता बागे उजूतात देव आनी सर्व काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फोव करी. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमेन. आमच्या सोडवंदराची आजना मतीन दवरना. जेजू क्रिस्ताच्या कुडी रक्ता फोव तो मान दिवन आमची जिवी समर्पित करूंक देवा स्वादार आनी कृपा मागून समयेन शिकलेले मागणे संगता मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सर्गार जाता तशी संवसारान जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे शिकलेल्या मुक्षितांव तशें आमची पदकां मोगोस आनी आमकां ताळणें पडोवंक दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्वायटांतली विघ्नांतली अनुवारांतली पिडेशिडींतली आमकां निवार. दय करुणे जिवितांत समाधान संतोश आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमचे सोडूंदरा जेजू क्रिस्त जेणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीने सर्व पदकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाठाय. कित्याक रजबडकी पदव्यानी महिमा तुजी ससनाच्या समया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्म दोता म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बाबर्ताची दिस्त घाल आनी तुज्या कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ. तूं जेत आनी राजवड चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. सुम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया.
देवाची शेळीये संसाराचे पाप करते मी समोरच्याकडे पण आमची काकुती सोर मग किती संधी का समया देवाची शेळीये संसाराचे पाप करते आमची काकुत देवाचे शेळीये संसाराचे पाप करते आमका शांती आमका शांती आम्ही दिंबी गलिया पळया इजवण सचिवंत देवाची शिडी आम्हा समेस्ताच्या मोगान बरो मनीसान ह्या संवसारी आयली आपले समासनी रगत आमकां भेटोवन दिल्ली आनी आमकां आत्मीक रितीन पोशण आमकां फोव केल्ली ह्या पोशणाक फोव ते मान आनी गौरव दिन स्विकार करूंक आमकां उलो दिता ती हे शिडीचे जेवणाक आपयलेली आमी सर्व सहभागी सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें भाग म्हाका फोव ना पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका बरी भलायकी मेळटली क्रिस्ताच्या जेवणात भाग आमी घेवया भोपोवी सकामेता भोजना ताच्या भाग आमी घेवया भोपोवी सक्रामेता उंडो काव्या वाइन सेव्या Krista kurag sevya ताच्या जीवनान भाग्यव्या ताचे तयामी एक जाव्या उंडो काव्या वाइन सेव्या क्रिस्ता कुरग सेव्या ताच्या जीवनान भाग्यव्या ताचे तयामी एक जाव्या प्रार्थुया बापा आमच्या भोवमोगाळ देवा सासना तुझ्या दैवीक सुखान वांटो घेवंक तूं आमकां आपयताय तो देस पावसर माईपासां तुझ्या भुरग्यांक हे वेदी भोंवतणी एकठांय करून त्या उतरावर त्या सुखाची सुफळकुणा जेजूच्या मोली कूड आनी रगत तूं आमकां दिताय दिनवाशी काळजां ह्या मोगाच्या जेवणान वांटो घेतल्या मा समेस्तांक तुवें बसयलेल्या सासनीक आनंदाच्या जेवणाक पावय क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोवे आनी सर्व पदवेदार देव बाप आनी पुत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं आमेन वसून ह्या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धडता देवाचे वडकार सुम्या मी वेता की तुझी गाता उपकारस तुझ्या अर्गां दिता वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आदर मागता घटाय जोडून सर्गी कान वेता सोम्या कुरपे कष्टान दुखान तुजेर पातयो मोकार सरता उरपे घटाय जोडून सर्गी कानार मुख सरता कुरपे कष्टान दुखान तुजेर पातयो मोकार सरता उरपे सोम्या मी वेता
ही तुझी गाथा उपकारास तुझ्या अर्घा दिता वाटेन तुझे सोलो मोगान तुझ्या रावो संदेश तुझो गाजो आदर मागता मोगाळ पुता सोय अवकार मोरी आशीर्वादी आमकां भगेन गुरुसाच्या कृपेने आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्पनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. मोगाच्यानो तुमी जाणांत सांजुदाच्या पूण तळ भोव पवित्र तळ तुमची इतिहासांवां तुमची विनवण्यो सगळ्यो तुमी घेवन हांगासर येतात वा वॉट्सॅपा मुखांतर मेला मुखांतर धाडतात आनी आमी तुमचे खातीर निरंतर मागता. कोरोनाच्या आकांताच्या काळात तावन निदळ पर्यंत निरंतर आमी तुमचे खातीर मागोन आसा आनी खंडी जायते बरेपण तुमकां फोव जालां. ह्या बरेपणा स्वरूपकार जावन ह्या पुणतळ सुमोग करूंक तुमकां उलो दिता. ह्या पुणतळार जायती प्रगतीची कामां जावचीं आसात तांकां तुमचो भरपूर सहकार आमी आशयता. फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करा म्हूण विनंती करता. आमची इस्कल असो वावर जावंक आसा ह्या पुणतळाचे मेंटेनन्स आसा हे सगळें तुमच्या उदारमनाच्या कुमकेन मात्र आमकां साध्य जाता. देखून फुल्ली फुलाची पाकळी दिवन आमकां कुमो करूंक तुमचे लागीं विनंती करता. हांगासर डिस्प्ले केल्ले अकावंट नंबर आसा ताचेर तुमी तुमची मोगाची काणीक धाडून दिवयेत. हांगासर म्हजे नंबर आसा ह्या नंबराचेर तुमी म्हाका फोन करन तसो विव्हार तुमी जोडून घेवयेत. तुमकां सुमेस्तांक देव बरें करूं म्हणटा. देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता. आमी सदांच तुमचे खातीर मागता. तुमी आमचे खातीर मागा विनंती करता. तुमकां देव बरें करूं.